अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। 70 पाळीली जाल्ले भिरांकूळ अपघातात 22 वर्साच्या ऋषिकेश गावडे या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडी चलयतना गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान राखणी वण्टीक धपको दिलो। वाळपय पुलिसांनी घडणूक वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत सध्या अपघाताचे सत्र हे सुरूच आसा आनी तेतूनच काल आयतारा पाळेली 70 हांगासर एका तरणाट्याक स्वयं अपघातात मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की गावडे वाडा पाळेली 70 हांगासरलो ऋषिकेश राजेश गावडे ह्यो 22 वर्सांचो तरणाटो जेन्ना अडवयच्यान पाळेली हांगासर आपली हिरो होंडा एक्टिवा GH04N 3282 ही घेवन अडवयच्यान पाळेली 70 हांगासर येतालो। त्या वेळार गावडे वाड्या हांगासर तो पावलो तेन्ना एका शार्प टर्नाचेर तेजो गाडीचो ताबो सुटलो आनी रस्त्याच्या सायडीक आसलेल्या कंपाउंड वॉलाचेर तेणी आपली गाडी व्हरून मारली। ह्यो अपघात इतलो भीषण आसलो की तेतूर तो रस्त्याचेर उसळून पडलो। तसोच तेज्या हेल्मेट नासल्या कारणान तेज्या तकलेक मोठ्या प्रमाणात दुखापत जालेली। ह्या वेळार गांवांतलोच एकटो शेखर सावयकर यांनी अपघात पळयल्या नंतर तेका तातडीन वाळपय हॉस्पिटलांत हाडले, मात डॉक्टरान तेका त्या वेळार मृत्यू घोशीत केली। ह्या वेळार वाळपय पुलिसांनी पंचनामा करून तेजी जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगासर धाडलेली आसा। ह्यो जो ऋषिकेश आसा ह्यो एकुलतो एक चेडो, तसोच बिचोली हांगासर तो डिप्लोमाच्या लास्ट वर्साक शिकतालो। गांवांतच असो अपघात जावन एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान गांवांत एक शोककळा पसरलेली आसा। ह्या प्रकरणाची चौकशी वाळपय पोलीस निरीक्षक राहुल नायक यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI अल्लाउद्दीन खान फुडलो तपास करीत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।